बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण आज जनान दिवसाचेर सितात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. 56th बर्थडे ऑफ जॉन फर्नांडीस, मनीषा डिसोजा, जॉन अंद्रादे मोगनाड, prayers for his good health. Vincent Mark D'Souza, giving thanks to the Lord for all the blessings. तशेंच काजरस वार्षिक दिवसाचेर सितात तांकांय आमी अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. ट्रेसी डिसोजा फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम मँगलोर. लीना सल्डाना फेर्माय. रोहन पिंटो फॉर गेटिंग ए गुड जॉब फॉर रोहन पिंटो. अनिशा नाजरेत कालातूर. तशेंच आशिष नाजरेत कालातूर. रोनी आणि जेसी मिनेजेस कलमाडी. जेड नीना मिनेजेस कलमाडी. यूजिन लविना कॅस्टिलिनो सिरवा. सूरज आशा एंड्रिया बर्बोजा सिरवा. लविशा डी अल्मेडा and Liana Dubai. Lavisha डी Almeida Dubai. Janice Vares, Thanksgiving on the occasion of birthday Udupi town. Jerome Crasta and Kutam Kumbla. Cecilia Suarez and Kutam Putturu. Anil Sequera and Kutam Bandwal. Devan Prince D'Souza Bajal. Frederick D'Souza Bajal. Richard and Lizzie D'Souza Mulki. Tina D'Souza Bajal. Joel Joylin Miniges Pangala. John Lorna Rodriguez Kinigoli. Suzanne for all the blessings. Janita Mascarenas, transfer of property successfully in mother's name. Jacob Clotilda Almeida and Kutamu, San Monica Chamanak Mulki Taunu. Jacob Clotilda de Almeida and Kutam Mulki Taunu, Santa Agustina Chamanak. Tessens Muriamacha Manak, Sir Ashirvadam Besa Melela Pasot, Ona Pinto. Jennifer Andrade Viola Milagris. Shanti Castellano Shankarpura. Aaron D'Souza, giving thanks to the Lord for giving a good job in Dubai. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत, जागो विकून गेल्ल्या पासत, एक नवें घर आनी जागो चिंतल्या बरी तांकां फावो जाल्ल्या पासत, फ्लॅट नांवार जाल्ल्या पासत, एजंडा दिल्ले पयशे पाटी मेळ्ळेल्या पासत आनी ह्या झुजाच्या वातावरणांत ती पैण करूंक साध्य जाल्ल्या पासत मलेशिया पैण आसलें तें कुटुंबा सांगात वचून बऱ्या तरान पाटी देवान आपण हाडलेल्या पासत, व्हड अवघडांतल्या देवान निवारलेल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, प्रोस्टेट ग्लँड सर्जरी, ओवेरियन सिस्ट काडूंक, तशेंच गर्भाचे सर्जरी आनी तशेंच मुतान पातोर आसलो ती सर्जरी आनी तशेंच गॉल ब्लाडर काडूंक आसलें तेची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी आवयचें मरणय बऱ्या तरान ताच्या मरणाची रीत करूंक देवान फावो केल्ल्या पासत, चड कश्ट दुखांत देवान तांकां बुजयल्ल्या पासत आनी बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, 7 जाणांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिला. अजाप आनी भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत आनी घोवा बैलां मदें असले समस्या त्यार्थ जावन डिवोर्साच्या वाटेर असल्यानी परतून माया मोगान एकवटान जियोंक देवान फावो केल्ल्या पासत, OET आनी IELTS एग्जामान पास जाल्ल्या पासत आनी विजा वेळार मेळ्ळेल्या पासत ह्या झुजाच्या वातावरणांत पैण करूंक देवान फावो केला आनी बऱ्या तरान डिलिव्हरी जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग खातीर म्हाका उलो दिला. 10वीची एग्जाम बरयली आनी PUCची एग्जाम बरयल्ल्यांक बरें रिजल्ट्स येवच्या पासत विविध सेमिस्टर आनी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन एग्जाम बरयतात आनी PhDची एग्जाम आनी बरोवंक आसा. तांचो सगळ्यांत बरें रिजल्ट्स येवच्या पासत म्हाका उलो दिला. लॉरेन्स पॉलिन मेंडोन्सा आनी कुटुंब शिरवांच्या विशेष ते सांग पासत. लुसी डी अल्मेडा फाळणेर. तशेंच जेसूच्या भोपयत काळजाच्या मानाक ॲरन रॉच ब्रह्मावर हाच्या विशेष ते सांग पासत. तशेंच फ्लोरा तावरो आनी सेरा पिंटो मुलुंड हाका बरें एक काम आनी बरो फुडार देवान लाभोवच्या पासत आनी निरासपण आनी सरतराच्या खंती बेजारांतले देवान संपूर्ण सुटका दिवच्या पासत. ग्रेगरी आनी स्टेल्ला डिसोजा अशोक नगर हांच्या विशेष ते सांग पासत. भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत, जागो नांवार जावच्या पासत, घर जागो सोदून आसात वेळार ते मेळच्या पासत, जागो लेवल करून विकून चिंता तो वेळार विकून वयच्या पासत, भाव भयणी मदें जाग्याचे वांटे जावचे आसात कुटुंबाचे वेळार ते बऱ्या तरान जावच्या पासत. आवय सरल्या उपरांत आवयचे भांगर आनी आस्ती बदीका खातीर कुटुंबांत जगणें आसा तें सगळें इतिहास जावन माया मोगान तें
वांटे जावचे पासत परगांव वचोंक विजा तशेंच वय पासपोर्टाची समस्या आसा ती इत्यार जावचे पासत परमनंट रेसिडेन्सी मेळचे पासत विजा जावचे पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचे पासत झुजाच्या वातावरणांत कंपनी बंद पडल्या काम वेचार आसा पूण देवान तें बेगीनच झूज अखेर करचे पासून कामां सगळ्यान परतून सुरू जावन काम वचनाशें कामाच्या आपाय पयसांच्या पासत परगांवांत झुजाच्या जाग्यार मोगाची मनशां आसा देवान तांकां सुरक्षीत सांबाळचे पासत आनी तशेंच बरीचशे बरोवंक भुरग्यांक गिन्यान मत जाणवाय देवान लाभचे पासत बरी सैरीक जावचे पासत काजाराचें कार्य रोसाचें कार्य आनी तशेंच कुंभाराचें कार्य जुबलावाचें कार्य आसात दगीच्या दिसांनी ती सगळीं बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस मालगाड्या पासत व्हडा भक्तीपणान मागया 29th डेथ एनिवर्सरी ऑफ झेवियर डी अल्मेडा तशेंच देवादीन हिल्डा ओलिवेरा आनी कॅनूट डी अल्मेडा बारकोरू इसिदोर डी अल्मेडा आनी पॉलिन डी अल्मेडा एंटिन पिंटो अँड पॉलिन पिंटो बंटवाळ पीटर पिंटो स्टॅनी डिसोजा फेर्माई पुलगतीन उडास करता प्रिसिल्ला आनी पीटर देवादीन विलियम इवलिन डिकोस्टा कलमाडी नातालिया रोज सस्तान नातालिया आनी संतोष रोज शिरवा फेलिक्स आनी हेराल्ड डिसोजा किरें रेजिना मातेया शंकरपुरा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता आयरीन रोजारियो किरें लॉरेन्स आनी ग्रेसी डिसोजा किरें लिनेट कॉल्बी वायलेट रेबेल्लो एंटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट किशोर आनी मारिया ग्रेसियस मात्या सिक्वेरा गोळी जवरा किन्नी गोळी एंटनी डी अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की डेविड अल्मेडा आनी कुटुंबांत मरण पावलेंची मुल्की जॉन फेर्नांडीस बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता रूही लोबो कुलकंतले आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोरू देवादीन हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मुतरंगडी कुलकंतले आत्म्याचो उडास करता फ्लोरिन डिसोजा आनी कुटुंब देवादीन ग्रेगरी लॉरेन्स मोनीस मडंत्यार तावरो आनी सांतमायर कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता फ्लोरा तावरो देवादीन अल्फोन्सो मोंतू पिंटो 43rd एनिवर्सरी आनी ॲग्नेस पिंटो 7th एनिवर्सरी मरण पावल्या सर ह्या साकांचो आनी दरकिमेस उडास करता लोबो गेले कुटुंब देवादीन क्रिस्तीन आनी अनास्तेल पुलगतले आत्म्याचो उडास करता लेमिना डिसोजा ससनाचो विशय उदी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या समेस्त भारताचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सोम्याची स्तुती करिये तुझे येरुशलेम देवा तुझ्या नावाने सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो सोमिया जेजू ख्रिस्त ते माझ्या मोगाच्या भावानो बहिणीनो सोम्याच्या कष्टांचो आयतार या ताळ्यांचो आयतार ही देवस्तुती आज आमी संभ्रमत आसतना या भगिवंत हप्त्याक आमी भितर सरता आमच्या सोडवणे पासत सोम्यान कितें सक्कड केल्लें ते विशेष रितीन ह्या भगिवंत हप्त्यांत आमी नियाळ करता आसतना आमी हर एकल्यानी सोम्याच्या त्या सोडवणेंत भागीदार जावच्याक मात्र न्ही सोम्या संगी आमी दिसपरते सोमकोन ताचो खरो पाटलाव करूंक गरज असलो आधार आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सोम्यातान मागया आमचे दिसपरते खुरीस आमच्या जिविताचे सोम्या संगी आमी ते धरूंक त्या खुर्सा मुखांतर कश्टा मुखांतर सोम्याच्या त्या सदवणेचो फळ आमी स्विकार करूंक प्रत्येक जावन ह्या बलिदानान सोम्यातावन आमी आधार जोडया हे बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखोन भोगसाने आतां मागया पदकां वळखोन सांगात आमी म्हणया हांव पदकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगे वंशदां संपार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदा देव आमची काकूत करू, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. सर्वपदवेदारा ससनाच्या देवा मनशा कुळाक कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सुरवंदरान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोसचे म्हणून तुजी खुशी झाली. आमच्या जिणयेंत ताच्या सोसणिकायची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळोवंक कनवळायेन आमकां फावो कर. त्या सामच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका आशिसाची जीब दिल्या. एका आशिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खाड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अकमनाची परवा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात ती म्हज्यो किळकुळां करतात, वोंट वळयतात, तकली दलयतात. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसलो नैवे, आतां तोच ताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवं दी अशें ती म्हणटात. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुण्यांनी म्हाका वेडो घाला, कोट्या मनशांनी म्हजेर दाड घाल्या. ताणें पापसिल्ल्यात म्हजे हात आनी म्हजे पाय, की सकड म्हजी हाडां हांवें मेचीत. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय.
म्हज्या आंग वस्त्राक सोडती घाल नासात आनी कोणाक कितें मेळटा म्हूण राखो नासात पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे तोंड पयस रावा नाका म्हज्या दाराक तुर्तान म्हजी गुमके म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या भोंवडा मदें तुजें नांव हांव वर्णितलो तांच्या जमतेंत तुजी गीत गायतलो सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची स्तुती करा जाकोबाच्या संततीच्यानो ताची महिमा वाडा इस्रायेलाच्या भुरग्यानो तांचे वंदन करा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय सांग पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाब भावा भयणीनो सैमान तो देव तरी त्या समासंपनाक तो लबदून रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतोकन मरणापर्यंत कुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें अशें तांणी कुशीवेली भागवा जय म्हूण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार क्रिस्त आमचे पासो मरण पर्यंत कुर्साचे मरण पर्यंत काल तो जालो त्या पासो देवान ताका अति उंच उबारलो आनी दिला ताका तें नांव सरनावा वर्ते सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा महिमा तुखाय सुम्या उपरांत जेजूक हाडन अधिपतीचे हुजीर केलो अधिपतीन ताका सवाल केले तूं सुदेवांचो रायवे जेजून जाप दिली ते तुनसू म्हणटाय पूण प्रधान याजकांनी आनी मातबऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिली ना तवड पिलात ताचे लागीं म्हणालो तुजे विरोध कितें सक्कड ते सांगतात तें तुका आयकना तरी पूण जेजून एकाकी जाप दिवनातली पळोवन अधिपती भोव चड विजमीत जालो परबेच्या संदर्भार बंदिवाना पैकी लोकांन मागलेले एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा त्या वेळार बाराब्बास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो हांवें कोणाक सोडून दिवचै म्हण तुमची खुशी बाराब्बासाक वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक ताणी मोसरान ताका दर्न दिलो म्हूण पिलात बरें जाणा आसलो अशें पिलात निती आसनार बसून आसतना ताचे पत्नीन ताका जागरण धाडलें
तूं त्या निरापराधी मनशाच्या हृदयांक वसनाका ताचे निमती गेलते राती हांवें स्वप्नांत जायते सोंसलां. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आनी मातबऱ्यांनी बाराब्बासाक मागे जय आनी जेजूक जिवेशी मारय जय म्हूण लोकांक फुसलायलें. देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोडन दिजय म्हूण तुमची खुशी. अशें म्हणून तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार बाराब्बासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारलें पिलातान. तांणी सुमेस्तांनी जाप दिली. ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें. कित्याक कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीकी व्हडल्या ताळ्यान उपराट्यो बोबो मारन म्हणाले. ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचें आनी कांय चलाना, बदलाक गडबडच चडता म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो. ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो. ताचे रगत पडो आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बाराब्बासाक तांकां सोड दिलो. पूण जेजूक जरबांद मारून खुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांचे अधीन केलो. तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजागणांत व्हरन तांचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंगवस्तूर तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेटकाठी दिली. आनी तांचे मुखल्यान दिंब्यांनी पडोवन ताची केळकुळां करन ते म्हणूंक लागले. नामान सुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते थिंपी उडयतले आनी ताच्या हातांतली बेतकाठी काडन ताच्या मस्तकाक मारतले. शेकीं ताच्यो केबडायो करन जातच रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेच वस्तूर ताका न्हेसोवन ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. ते भायर वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरीस व्हांवोवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणले कडेन ते येवन पावले. थंय रक्ताबोळ भरशिल्लो वायन ताका तांणी पियोंक दिलो. तो ताणें चाखलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंगवस्त्रां तांणी सोडती घालन वांटून घेतली आनी लागसार बसोवन ताका ते पारो करूंक लागले. तांणी मांडलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परी बरोवन लायलो. हो जेजू जुदेवांचो राय. तवळ ताचे संगाता दोग चोरांकी कुर्सार जोडले. एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. ते वाटेन हेणे तेणे वेतले ताची निंदा करतले आनी तकली हालोवन म्हणटले. तूं देवाचें मंदिर नाश करन 3 दिसांनी परत्यान ते उबारूंक शकतलोय न्ही? तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक शास्त्री आनी मालगडे ताची केळकुळां करन म्हणटाले. हेरांक ताणें बचाव केलें पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकना. हो इस्रायलाचो राय खंय? तर कुर्सा वयलो तो देव दी आनी आमी ताका सत मानतल्या. देवाचेर तो पातिल्लो मूं. देवाक तो जायत जाल्यार तोच ताका सोडोवंक दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतालो न्ही? ताचे संगता कुर्सार जोडुल्ले चोरी तेच परी ताची निंदा करताले. दनपारांत 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो. चड उणें 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें. येली येली लामा सबक्थनी. म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे म्हणाले. तो एलियाक उलो करता. तक्षणा तांचे मदले एकल्यान धांवून वचून एक दर्या आळमे हाडन शिरक्यांत बुडयलें आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें चाकी सारकें ताच्या वोंठाक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणटाले. रावा एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळया.
जेजून परत्यान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारली आणि प्राण सोडलो. दिंबी मोडया. उबे रावया. ताणें प्राण सोडतच देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जाले. भुंय कांपणी, कडपां फुटलीं आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशेव घेवन आसले सबार भक्त जिवंत जाले. आनी जेजूचें जिवंतपण जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन सबार जाणांक दिश्टी पडले. शतपती आनी ताचे संगाता जेजूक पारो करनासले जण भुंय कांप आनी घडलें तें सगळें पळोवन भोव चड भियेले आनी म्हणटाले, नी जावन देवाचो पूत हो. देवाचे उतर हे वाखली तुका क्रिस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी सबार तराची पिक्चरां फिल्मां पळयल्यांत. फिल्मां थोडी कॉमेडी जावन म्हळ्यार बऱ्यांत अंत जातात, थोडी ट्रॅजेडी जावन म्हणजे मरणांत या दुखांत अंत जातात. थोड्या फिल्मांती ताच्या मदेगात ऊस उबाराय तग वयर सकयल जावनूच आसता, सस्पेन्सी आसता. आयच्या देवस्तुतेंत हे दोनी आमकां पळोवंक मेळटा. थंयसर कॉमेडी आसा, थंयसर ट्रॅजेडी आसा. सुरवेर जेजू जैतेवंत प्रवेश जाता जेरुसलेमाक. ह्याच्या वाचपांत आमी वाचूंक ना, पूण आयच्या देवसुतेन त्या पयल्या भागांत ते आमी वाचता. जेजू जेरुसलेमाक भितर सरता आसतना ताका सक्कड लोक वर्त्या उर्बेन स्वागत करता. होजान्ना होजान्ना म्हूण ताची वडवीक उसारता. तर थोड्याच दिसा उपरांत आतां आमी पाशवांत आयकल्ल्या प्रमाणे तस्सो लोक खुर्साय ताका म्हूण बोब मारता आनी उपरांत जेजू खुर्सायतात. आज एक सवाल मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या मुखार आसा. जेजूचो हांव पाटलाव करता जाल्यार हेर सक्कड पाटलाव करतात म्हणल्या खातीरगी या हांव जेजूचो खरोच मोग करता, खरोच जेजूचो मोग म्हज्या काळजांत आसा, त्या खातीर हांव तसो पाटलाव करता. डू आय फॉलो जीजस बिकॉज एवरीवन एल्स डज ऑर बिकॉज आय ट्रुली लव हिम. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज काल आमचे संस्कृतींत सोशल मिडिया एक प्रमुख स्थान घेता. एक सोशल मिडिया क्राउडाची तो एक भावार्थ म्हणल्यार बरी हांगासर आमकां दिसता. सक्कड लोक जेजूक उद्गारता म्हणल्या खातीर थंयसर सक्कड लोकांनी सांगता म्हणून हर एकल्यानी उद्गारलो होजान्ना म्हणून. कित्याक जेजू थंयसर जेरुसलेमा भितर सरता आसतना तांणी समजून घेतिल्लें ताणें वर्ती अजापां केल्ली, विजमितां केल्ली, सक्कड लोकां बरें केल्लें, ताची पॉप्युलॅरिटी मस्तू हाय आसा म्हणलें थंय समजलें. त्या देखून सक्कड पॉप्युलर मनशाक वयर उबारू पळयतात तशें तांणी जेजूक पुकारलें. आमी चिंतूं जाल्यार आमच्याच गांवाक आज जेजू आयलो जाल्यार जावं पुरो थोडीं जाणां आमी ताचे सांगाता रावून सेल्फी काडटले. हांव जावं पुरो थोडीं जाणां ताचे सांगात आयले रील कर न्हू वेकींग सड्डे रिल्स कर, लोकांक आमच्या गांवाक जेजू आयला म्हूण पब्लीश करूंक पळयतले. हांव कितले लायक्स मेळ्ळे म्हणून आमी मागीर वेट करतले. हांव ह्या माध्यमा मुखांतर हॅशटॅग घालून या ट्रेंडींग न्यूज, ब्रेकींग न्यूज घालून पब्लीश करूंक हें सगळें आसलतलें जावंक पुरो.
सबारपडी मोगाच्या भाव भयणीनो सक्कड सारकें आसतना बरें आसतना पब्लिसिटीच्या स्टंटर आयचो संवसार वेता. बरेपण सांगाता सक्कड क्राउडान मेळोन बब घालूंक सुलाभ मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण नीज जावन परिस्थिती कश्टाची जाताना थंयसर एक स्टँड घेवन त्या मौल्या खातीर रावंक सोम्या सांगात आमी तयार आसांगी. गेल्या त्या हप्त्यांत ज्या सोमाराच्या दिसा तुंबेंत आसच्या थंयसर फादर मुल्लास नर्सिंग कॉलेज थंयसर आसा तेंच्या भुरग्यांक एका दिसाचे कार्यक्रम दिवंक आमकां थंयसर आपयल्ले. क्रिस्तांव भुरग्यांक थंयसर रितीर आशिल्ली आनी क्रिस्तांव न्हय आशिल्ल्या भुरग्यांक थंयसर एका दिसाचे प्रोग्राम आशिल्ले ते दिवन आसतना जिवितांत यशस्वी जोडच्या विशयान थोडे संगती हांव सांगून आशिल्लो. हांवें सवाल विचारले. सुमार 50 अक्रिस्तांव भुरगीं आसले थंयसर. तांकां सवाल विचारले, तुमकां कितल्या जाणांक तुमच्या जिवितांत यशस्वी जोडूंक जाय? हाऊ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफूल इन लायफ? आसल्या सक्कड भुरग्यांनी हात वयर घालो. सक्टांक जायचे यशस्वी जोडीचे सक्सेस जायचे. बारीक खुशी. नेक्स्ट सवाल हांवें तांकां केलें, कितले जाण तुमी सकाळीं 5 वरांक उठोवंक तयार आसात? कितले जाण तुमी इल्लें मनोरंजन तुमच्या जिविताचें उणें करूंक तयार आसात? कितले जाण तुमी इल्लो त्याग सॅक्रिफायस करूंक तयार आसात? ते जाणा 25 हात सकयल आयले. आमकां सगळ्यांक संतोष, आमकां यशस्वी जायचे, जैत जायचे, पूण ते जैत जोडची रीत, ती वाट आमकां सोंपूंक नाका. सबारफुटी आमी शॉर्टकट पळयता. खंयचे शॉर्टकटान यशस्वी जडयेत हें आमी चिंताव. म्हाका भाव भयणीनो, लोकांनी थंयसर जेजू प्रवेश जाता आसतना जेरुसलेमाक जेजून केल्ले बरेपण पळयल्लें ते उद्गारले लोक होजान्ना म्हणून. पूण म्हाका भाव भयणीनो, जेजूच्या त्या कश्टान ताच्या संगात रावूंक ताच्या मोगाचे शिशी तयार नातिल्ले. काली जुवांव मात्र एकलो शिवाय उरले सक्कड ताचे जावन पोंड धांवले. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां जेजू संगी सदांच रावूंक हांव तयार आसांगी म्हणले एक सवाल आजची देवस्तुती आमकां विचारून आसा. म्हज्या जिवितांत हांवें बेसांवां जोडटना मास्त प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव म्हणटांगी. ह्या म्हज्या कश्टांती दुखांती सोम्याक तो दीस जाय आसलो पयलो जागो म्हज्या जिवितांत दिवन हांव फुडें सरतां. रोमाकारां बरयलें पत्र आमकां सांगता, अवस्वर 12 दुसरी वळ, रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2. ह्या संवसाराची रीत तुमी आदारी नाकात म्हणटा थंयसर देवाचें उतर. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2 कितें म्हणटा पळया. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण तें तुमी समजून घेतल्यात. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आयची देवस्तुती आमकां जेजू आमचो खरोच सोडवणदार जावन आसा म्हणलो संदेश दिता. जेजू सोडवणदारगी ह्या आमी आनेकल्याक राखा जाय, आनेकल्याक आमी खातीर आमी आणखी सोदून आसा जाय म्हणलें चिंतप जेजूच्या काळार आसलें. प्रवाद्यांनी जेजू विशांत पयलें सांगलेलें सबार संगती इजाया प्रवदे मुखांतर, जेरेमिया प्रवचे ग्रंथांत, मिका प्रवचे ग्रंथांत आनी हेर प्रवद्या मुखांतर जेजू विशांत सबार संगती सांगलेल्यो. पूण लोक आनीकी तयार नातुल्लो जेजूक स्विकार करूंक. हे सवाल तांच्या मदें आसतना जेजूचें जैतवंत प्रवेश थंयसर ताणें जेरुसलेमा भितर सरचें आमकां सारकें आज सांगता की तोच जावन आसा म्हणून खरो प्रवादी, जाच्या विशयांत प्रवाद्यांनी पयलेंच प्रवाद केल्लो. जकारिया प्रवादाच्या ग्रंथांत आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. अवस्वर 9 9व्या वळींत कितें प्रवाद करून जकारियान सांगलेलें मोगाच्या भाव भयणीनो, तें जेजून जेरुसलेमाक जैतवंत जावन प्रवेश जाता आसतना खरें जालें म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत सांगता.
जकार्या प्रवादीन केल्लो प्रवाद असो आसा, सियोनाच्या दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुसलेमाच्या दुवे संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो नितीवंत आनी जैत्यवंत, तो खालतो आनी गाडवार बसोन येता. गाडवाच्या तरुण पोरार बसोन तो येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जकार्या प्रवादीन हे कितें सांगलेलें जेजू विशांत, येवच्या सोडवंदरा विशांत, तें खरें जालें. थंयसर जेजू जैत्यवंत प्रवेश जाता आसतना गाडवाचेर बसोन तो भितर सरता आसतना हें खरें जालें. आनी तोच्चू तो बसयल्लो सोडवंदार म्हूण लोकांक वळखून घेवच्याक थंयसर अवकाश आसलो. पूण आमी समजलें हांव मागीर आमी कितें आयकलें आयच्या पाशावांत, ताका स्विकार करूंक लोक तयार नासलो. आज तो सोडवंदार आमचे मदें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, खुर्सार मरोवन ताणें सोडवण केल्ली, ती सोडवण ताची आमी स्विकार केला गी म्हणले सवालायची देवस्तुती आमच्या मुखार दवरता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सोम्याचें तें मिसांव कसलें जावन आसा म्हूण आमकां कळीत जाता. जेजू गाडवाचेर बसोन थंयसर जेरुसलेमा प्रवेश जालो, घोड्याचेर बसोन न्ही. घोडो जावन आसली एक जानवार मोगाच्या भाव भयणीनो, ती रायांनी उपयोग करचे तसली. एक राय एका गाडवाचेर बसून आयलो म्हूण आतां आमी आयकलें, पूण रायांनी बसचें गाडवाचेर न्ही, घोड्याचेर जावन आसलें. कित्याक घोडो उपयोग करचे जानवार जावन आसा झगड्यांत, झुजांत. आनी जेजू थंयसर उक्त्यान परगट करता मोगाच्या भाव भयणीनो, तो एक राय झुजचो तसलो राय न्ही, बगार सेवेचो तो राय जावन आसा, खालतो राय जावन आसा, गाडाव संकेत जावन आसा, शांतीची एक प्राणी. शांती केदाळ्या दोन राष्ट्रांमध्ये या दोन पंगडांमध्ये बांदूंक आसले तवळे गाडवाक मुखार हाडचे आसले, ती संस्कृती आसली. आनी तसल्या एका गाडवाचेर बसून जेजू येता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, हो संदेश तो परगट करता. ताचें तें मिसांव शांतीचें राज बांदचें आसलें. तो आमकां कळीत करता की गाडवाचेर बसून आमकां तो सांगता की ताचें मिसांव गादयेचेर बसून राजवट चलोवचें तसलें न्ही, बगार दिंबी घालून पांय धुवचें तसलें सेवेचें मिसांव तें जावन आसा म्हूण तो आमकां सांगता. जेजू आमकां सांगता, म्हजें मिसांव घोड्यार बसून व्हडलें सैन घेवन लोकांक लगड काडचें तसलें न्ही, बगार दुबळिकाय, दूख, द्वेश आनी सर्व तरांचे अनिती विरोध झुजून चलोवचें तें म्हजें मिसांव जावन आसा म्हणटा जेजू. आज जेजू आमकां गाडवाचेर बसून सांगता, म्हजें मिसांव नीत करचें तसलें न्ही, संवसाराची नीत करचें तसलें न्ही, बगार बक्षांच्या मरिफात संवसाराक बाचाव करचें तसलें मिसांव जावन आसा. जेजू आमकां सांगता, म्हजें मिसांव बलात्कार करून म्हजें शीस करचें तसलें न्ही, बगार मोगाच्या जिणयेक आपोवन दिवचें तसलें मिसांव जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या सोम्याच्या मिसावांत भागीदार जावच्याक सोमी तुका आनी म्हाका आपोवन दिवन आसा. चवथें मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां अनेक वर्तो संदेश दिवन आसा की आमच्या जिवितांत आमी सोलवल्ल्या वेळार, आमी पडलेल्या वेळार आमकां परत्यान उठोवन ताचो पाटलाव करूंक अवकाश आसा. त्याच्या पाशवांत आमी पळयलें साबार जण ताचे सांगाता नातल्ले. पेद्रून सांगलेलें जेजूक, सक्कड तुका सोडून गेल्यार हांव केदीं सोडचो ना म्हणून ताका भास दिल्ली. पूण मगाच्यान तोच पेद्रू 3 पोटी जेजूक नेगार करता. पूण मगाच्या भाव भयणीनो, तोच पेद्रू जेजून ताचेर काकुलतुची नदर लायिल्ल्या वेळार तो आपले पातक रडता आनी सोम्या ते फाटी येता. Failure does not disqualify you from discipleship. Giving up does म्हणून एक बरयणार सांगता. तुज्या जिविताची सोलवणी जेजूचो पाटलाव करून तुका डिस्क्वॉलिफाय करिना. बगार तूं पाटलाव करचो सोडशी जाल्यार ते तुका डिस्क्वॉलिफाय करता. आमी पळय जाल्यार जुदास मोगाच्या भाव भयणीनो, ताणें जेजूक विकृत केलो.
पूण ताका फाटी येवंक अवकाश आसुल्लो. जेजून ताचेर ती काकूतीची नदर घाल्ली, पूण तो फाटी घेवंक तयार नासलो आनी आपलें जिवीत ताणें होगडावन काडून गेलें. आज आमच्या सलवोनी ती मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां पयस करिना, आमी परत्यान उठोवन ताचो पाटलाव करूंक तो आमकां आपोवणें दिता. पंचवी मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे पाश्या वचो संदेश आमकां जावन आसा. आमच्या जिवितांत कसलेय ते कश्ट आसूं, कसलेय ते समस्या आसूं, कसलेय दूख आसूं, ते हर एक सोम्यान अनुभव केला. सोम्यान आमच्या अनुभव करिनातलो तसले कसलेय दूख कश्ट ते नात आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर हे सक्कड अनुभव केल्लो तो जेजू आमच्याय कश्टांत, आमच्याय दुखांत तो आमच्या सांगात आसा. सांगपुरो आमकां थोडे पटी एकसुरपण भोगता, थोडे पटी आमकां विश्वासघात जाल्लो अनुभव जाता. हर एकल्यान आमकां संडल्या बरी आमकां भोगता सांग पुरो. विशेश तरान भावनात्मक दूख आमकां भोगता आमच्या जिवितांत. हे आमच्या कुडीकच विशेष तराचे अस्कत काय सो अनुभव आमकां जगता. ह्या पिडा वरवीं आमी कश्ट येता. ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमी आमकां सांगता, कितें तूं सोंसून आसाय ते म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केला. हांव तुजे सांगाता आसा. ह्या सर कश्टाचे जैत व्हरोन आज हांव तुजे सांगाता जिवंत जावन आसा. हांवूच तुका म्हजें बोळ दिता. म्हजी कृपा तुका पुरो. तुजें अस्कत कयत हांव म्हजी सकत दाखयता म्हणून जेजू आमकां सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, निमाणें उतर आज आमी समजाजी सोम्याच्या त्या पासा वतावन आनी सोम्यान जैत येवन प्रवेश जाल्या त्या घडयेंत तावन एक काल्पनीक घडीत हांवें वाचलें हाच्या विशयांत. आनी तें जावन आसा, जेजू जैतेवंत प्रवेश जाता आसतना जेरुसलेमाक तें गाडाव भोव संतोशान आसलें की भारी खुशी जाली त्या गाडावाक. कित्याक म्हळ्यार पयले पटी त्या गाडावान पळयलें लोकांनी ताच्या मुखार वस्तुरां घालची, ताका स्वागत करचो. पयले पटी येदोळ पर्यंत मस्त मार काय जे आशिल्ले, आतां कोणी मारना, बारी गायनां गावन आसात, इतलो सत्कार करनासात. हें करतना गाडवाक भारी संतोश जालो आनी गाडवान संतोश जावन सक्टांक सांगलें थँक्यू 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 म्हणून तकली भागोवन सक्टांक थँक्यू थँक्यू म्हणून गाडवा मुखार गेलें की. पाप त्या गाडवाक मोगाच्या भाव भयणीनो कळीत नासलें, कित्याक त्या दिसा लोक ताका इतलो सन्मान करतलो गे म्हणून. तें गाडव म्हणल्या खातीर न्ही, पगार जेजू ताचे वयर आसलेलो. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो, सबारपुटी आमी जेजू खातीर कितेंय करूंक शकता जाल्यार गाडवा बरी आमी थँक्यू थँक्यू म्हणटा मस्तपटी. आमकां सो सन्मान म्हणून आमी चिंता, पूण आमी समजा जे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू वरवीं तें आमकां साद जाला. जेजू आमच्या संगाता आसून ताणें सोलोवन व्हेल्ल्या वरवीं, ताच्या कृपेन भरिल्ल्या वरवीं, दराळ मापान ताच्या आशिर्वादा दिल्ल्या वरवीं आज कितें आमच्या जिवितांत आमी करूंक शकल्या तें आमी शकता. हे कितेंच आमी विसरोंक नजो. जर आमी तें विसराता आमी गाडाव जाता. त्या देखून आयचो संदेश आमकां जावन आसा मोगाचे न्हू, आमी गाडाव जावचें नाका. आमी जेजू संगी सोमकोवया. ताचे संगी आमच्या जिविताचे कश्ट, आमचे कुरीस आमी घेवया आनी फुडें सरया. तो आमचे सांगाता सदांच आसा. कसलेय कश्ट जावं, ती पिडा जावं, अनवरां जावं, ताचे जैत व्हरोंक ताचें बोळ आमचे सगळें आसा. आनी आमच्या सलवोनेंती तो आमकां परत उठोवन ताचे संगी सोमकोंक आदार दिता. हें सत वळखून घेवन ताचे संगी दिसपरते सोमकोंक हा सोम्याचो आदार आमी मागया. सगळे आमी उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया. एकाच देवाक सत मानता, सर्पद्वेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पुतो, सर काळादी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रुसवला. बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गात तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका क्रुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो
आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन झालो, सर्गा सोडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आणि मेल्यांची मुसबी करू वैभवान तो परतून येतलो, आणि त्याच्या राजवटकेक शेवट असो ना, आणि पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वराने जीव दाता तो बापानी पुता निपसाला, बापानी पुता बराबर ताकाय समसर्को नमस्कार आणि महिमा फावो, प्रवादी वरवी तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मतोरवी स्थापलेले देव सभे सत मानता, पातकांच्या भक्षणाखातीर एक पवित्र स्नान असा म्हणून मानता, आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सत्नाच्या जिविताक विश्वासू रावता. आमीन. मगाच्या भावानो भगिनीनो, आज आमच्या सोम्यान जेरुझलेमाक जैतेवान प्रवेश केल्ले घडीत उडास करून ताचे संगी कालवार दोंगराक आमी प्रवेश करता आसतना आमच्या पातका मरूंक ताचे संगी जिविताक आमी उठा जाय, ह्या खातीर आमची सर मागणी ह्या वेळी आमी सर्गींच्या बापा समोर दवरया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुझ्या आशीर्वादाने भर. तांच्या मिसा वावरा वेळी पास्कांच्या मिस्तेराचो खरो अनुभव सोडूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या वेदी भोवती हाजीर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या कश्ट मरणाचो पाश्याव नियाळून तुझे कुशप्रमाणे फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एकडे बोर मौनपणी आमच्या वैयक्तिक तेसावा पासत कुटुंबाच्या गरजा पासत कोणी आमकां मागूंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ले आसात ह्या पासत, तशेंच संवसारांत शांती समाधान बाळच्या पासत आमी मागया. परीक्षा बरोवनासच्या आमच्या भुरग्यांस उडास काडया, तांचे पासत आमी मागया. सर्गींच्या बोमोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टा मरणाचो पाशाव आमी नियाळता आसतना आमकां समेज सांग तुज्या बेसावांनी तूं बरें, आनी आमची ही सौर खालती मागणी तूं स्विकार कर. जिणेंत आमच्या येवचे सौर कश्ट धैर्यान फूड करूंक आनी तांचेर जैत व्हरूंक सम्या आमकां तुजो आधार दी. तुजे समोर दवरली ही सर आमची मागणी देवन आयकून घे म्हणून आमी तुजे लागीं परताव. बापा, तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. हाडून आयलो काणिकांची दयाळ बोगाळ बापा, पातकी बोडतरी आयल्या हे घरी काणीक अर्पूंक तुका. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सवे आमच्या सर तेसावांनी आमच्या गरजा सवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकारी महिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेऊन. सर्वेस्परा आमच्या कनवाळ्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुजे बक्षाने आमकां बेगीन मेळो. आमच्या करण्यांक ते फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माया मोगू आमी बगूंक पावो. हे आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा देव भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
निरापराधी तो तरी पातक्या खातीर ताणे कश्ट दग्ध सोसले आणि आपणाक फावो नासलेली ख्यास्त नसत्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आणि ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्गांनी संसार आणि देवदूतांचे दळबार ताका मान बहुमान दितात आणि निरंतरी ताची स्तुती गायता. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात, सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत वरवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Favartaso घुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा भरवी. तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया, संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळे बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्ल्या समेस्तांक, आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो आमी उडास करता. तांकां समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जोसेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मभूतांनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फेर्नांडमेट्स, येसुडीच्या त्या माडतेर सांत भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखांत ती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोमयान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली खंत बेजारांतले पिडेशिड्यांतली आनी कितें आमकां तुज्या राजांतान पयस व्हरता त्या सौर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसर कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रेकाचेर दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत खुर्सार मरोन रगत व्हरोन पुनः जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो स्वामी जेजू क्रिस्त. इस देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटां रावची आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सोम्या तुका हांव अत्रेकता, तुज्या येण्यान दोदोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये, सांगात तुजो हांव आशेता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. खुर्साक खेळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें खान आनी खुर्सार वारयलेलें रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बरवशान आशिल्ली सडवण जडोवंक आमकां फावो कर. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू नाम
आमचे पासूत आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रम मोग मोजो केला